काल हांवें म्हटलें तूं जाणा हांगा वयर उबी रावन म्हटलें तर म्हाका हालींच कळलां म्हाका काळजाची परिस्थिती आसा तुमी म्हणपाची पूण सोते आमकां सगळ्यांक काळजाची परिस्थिती आसा एक आत्मीक काळजाची परिस्थिती आनी गरज आमकां तावे जावंक आमची कसली ती आनी एक काळजाची परिस्थिती तुका जायत्या त्रासांक घालूंक शकता ती गोरविश्ट कालीस स्तोत्रा 29:12-14 पूण आपल्या सगळ्या चुकींची कोणाक वळख आसत नेनारपणी केल्ल्यो म्हज्यो चुकी म्हाका बोगोस आनी तुज्या सेवकाक गोरवी जावंक दिवन नाका गोरवाक म्हजेर अधिकार चलोवंक दिवं नाका बरें गोरविकायचे पाप कसले जेन्ना तुका गोरविकायचे कालीज आसता ते अपमान कोत्ता आनी उताव आनी ते तुका परवानगी नासतना वस्तू करूंक लायता तुवें परवानगी घेवंक जाय आसलेल्या मनशांची तूं जाणय तूं अधिकार घेताय जो तुका ना पळयतो तूं उमराटेन जाता तूं चड विस्वाशी जाता आनी कारण नासतना बोलिश्ट जाता आनी तूं हें जाणय जर तूं चड हुशार तुज्यान ह्या लोकां सगळें रोखडेंच वळखोंक जाता आनी असल्या लोकां सांगता वावरची ना पूण तूं जाणय एक फावटी म्हाका उगडास आसा एक कामदारान मी घेतलेलो ताका ताची बायल एक सर्वीस दिली ते दादलो एक सुमान नासलें आनी ताणें म्हाका एक चीट बरयलेली एक चड बारीकायेची चीट तातूंत बरोवन सगल्यो वस्तू ज्यो ताका मिनिस्ट्रीन चुकीच्यो दिसताल्यो आतां ते ताचे ठिकाण नासले अशें करप मूर्खपण आसलें चेरूल म्हज्या मनान ताचे बद्दल बरी चिंतना नासली म्हणटच आमी ताचे लागीं गजाल केली ताचे बरोबर भासाभास केली ताका आनीक एक सहयोग दिलो सुमार 2 सुमाना उपरांत तेंच केलें परत आतां सगळ्यांक सांगूंक भोंवतालो आमचे मदें कितें वायट आसा तें म्हणटच आमी ताका काडलो ताका गोरविकायची मनाची अवस्था आसली जर तूं चिंताय तुवें येवन सगळ्यांक सांगूंक जाय ताचें कितें वायट आसा पळय तें ही सर्वीस म्हूण म्हणजे चलात जाल्यार हाचो अर्थ कितें आमकां गोरविकायची मनाची अवस्था आसा आनी आमकां दिसना आमचे मदें कितें वायट आसा आतां कोणा सवें कितें वायट येता आनीक शक्य आसा देव घडयेक भायल्यान तुका सारकें करच्याक उतर घालता म्हूण पूण तें हांव चोत्रायेन करपाची आनी हें करच्या आदीं खूब वेळ मागणें करपाची तुका समजलें की ना आमेन आतां तूं जाणा आयज आमकां संवसारान एक व्हडले प्रश्न उत्पन्न जाला उठावा विशीं कोणाकूच कोणाचेंच आयकोंक नाका आनी इगोर्जे गेल्यार ते वचना 2 अस्तऱ्यो झगडल्यो मुखायल्या रोयाचेर बसका कोण घेतलो हाचे वयर तूं जाणय म्हाका दिसता बायबल सांगता निमानी बसका घे म्हूण आनी कोणाक मुखार बसोंक दी हे क्रिस्तांवाचे जमातीन तूं मुखेली बसकेक झगडो ना पाती दोगी बायल्यो झगडटाली कोण म्हज्या पुस्तक द लव वॉक हाची निमानी कॉपी घेतली ती हांव तुमकां सच सांगता ते एके काळजाची परिस्थितींत आयले आतां तूं जाणें जर आमी एक मिनिटाक पेद्रूचे चिंतीत माते 14:28-29 म्हणटा जेन्ना पेद्रून जेजूक देखलो उदकात चलतालो आनी म्हाका दिसता हो बरो मुद्दो म्हूण ताणें बेश्टेंच वडांतली बायल उडकी मारूंक ना म्हणून बरें हांवूय कोत्तलो ताणें म्हणलें गुरुजी जर तो तूं हुकूम दी म्हाका तुज्याशी उदकान चलोंक घेवंक तो ताणें परवानगी मागली खरेंच वडांतलो भायर सरोंक कित्याक तो हुशार आसलो जाणो जावंक की जर देव ताका आदार दिना तो ताच्यान कसोच उदकार चलोंक जावचें ना ही हातून गोरविकायची मनाची अवंशा ना जो लोक गोरवी न्हय ताचे मदें वेगळो सार आसता विश्वास आसून खरेंच महान म्हाका विश्वास आसा आनी हांव बोलिश्ट आनी म्हाका शिकचें पडलें सुरवातेक हांव नको आसली कित्याक म्हाका तें गोर्व आनी गोरविकाय आसली म्हजें तें करूं येता म्हज्यान करूं येता पूण हांवें शिकचें पडलें म्हणून म्हज्यान करूंक जायत तुका जाय हांवें तें केल्लें तशें हांवें केल्यार बरें जातलें आनी जर ताणें म्हाका ना म्हटल्यार एक बरी मनाची अवस्था आसोंक म्हूण कांय नेचो प्रश्न ना तुवें मन बदल्ल्यार म्हाका गमो दी आनी हांव तुमकां एक सांगता आमची कसलीच किंमत ना आमकां खालती खायचे कालीज ना जाल्यार आनी हांव जाणो जावंक जाय ते सगळें जाणो म्हूण गोरविकायची मनाची अवस्था काडून उडोय आनी आमची शिर्वीस म्हूण सगळ्यांक भोवंक संवसारांक सुदारूंक तुमकां कितले जाणांक स्वताचे प्रश्न आसात सुटवाय करपाचे की तुमी खरेंच गरज ना दुसऱ्यांचे सुटवे करूंक बरें तूं
दुसरे तरेच्या कालिजाची आमकां काळजी घेवंक जाय ती दुसरी तरेची काळजाची परिस्थिती डोंगी नीट करपी कालीज. बरें पळोवया मातीव 23. दोंग्या वयर वो बायबलींतलो बऱ्यांतलो बरो आवेसर. एक दोंगी सगल्यांक कितें करूंक जाय तें सांगता आनी स्वता आपूण कांयच करिना. ती जाणत दुसऱ्यांनी कितें करूंक जाय पूण ती स्वता कांयच करिना. हांव एक दोंगी जावपाची निरोपाय वयर हांवें तुका प्रवचन केलें आनी मागीर ते पोरी जिवंक नासली जाल्यार हाका दोंगी म्हणटात. कोणाक वयल्या वयर जानवाय आसा पूण ती कांयच करिनात, कांयच. आनी ह्या पासत आमी इगोर्जीन चोत्रायन आसूंक जाय कित्याक आमी बसोन मोगा विशीं निरोप आयकतात आनी आमी काकूत बोक्सोन्या वयर निरोप आयकतात आनी म्हणटात आमेन 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 आमेन. आमी आमच्या बायबलीन पिल्या आनी तांबड्या रिस्कांनी पिंजारतात आनी ताचे भोंवतणी आमी नोकेत्रां काडटात आनी मागीर कांयच करिनात. आनी हाची सगल्याची गोवाय ती आमी कितें कोत्तांव तूं तांकां ताच्या फला प्रमाणे वखतलो. हांव तुमकां सगल्यांक आव्हान दिता. काल राती हांवें म्हटलां ते पोरी ह्या सुमनान स्वता लागीं एक 4 वरांची जमात घे. बॉस आनी स्वता लागीं विचार म्हाका कसली तरी वायट मनाची अवस्था आसा. आवच आवच. आनी हाचें कितें आनी कोणाचें जिवीत सुदारूंक हांव कितें कोत्तां काय कितें कोत्तां. हांव तुमकां सत सांगता जर तूं खरेंच स्वताची गंभीर जातरी स्वताक प्रश्न विचारल्यात आमी आमच्या आज्ञा पाळपाचे वर्गा वयर शिकल्या काय आमकां मोगाची चालीन कितल्यो बायबलीच्यो शिकूंक जाय. आमी खरेंच मोगान चलोंक सुरू करच्या आदीं हें आयकोंक सोंपें पूण करूंक तें आंकोड. तूं फकत इगोर्जे वेता आनी घरा वेता इगोर्जे वेताय घरा वेताय आनी वो घडयेक इगोर्जे उपरांत तूं इश्टां सांगात जेवणाक वेताय आनी प्रवचनकाराच्यो खोबऱ्यो कोत्ताय. हांव तशें सगळो वेळ कोत्ताली ती आमची आवडीची वस्त आसली आयताराक करूंक. हांव सत सांगता तुमकां तो एक बरो आयतार कसो आसलो. इगोर्जे वच भायर जेवणाक वच समाजांतले आस्तीक पंगडा सांगाता त्या इगोर्जेचूय हांव भायर काम करी तोजवीत करी तांकां खुशी करूंक. आनीक एक जेन्ना देवान म्हाका प्रवचन करूंक आपयलें तोच पंगड पयलो आसलो म्हजेर विरुद्ध येवंक. म्हजे विरुद्ध देवाक तुजे इश्ट विंचून काडूंक दिवंक अदीक बरें न्हय फकत कोणा सांगता वचोंक जी तूं सजमताय म्हत्वाची म्हूण. आनी खरेपणी सत सांगता आमी जेवणाक वेतालीं आनी गजाली करी. कोण नासलो तांच्यो कोण तुवें आसलो तांच्यो ती कितें न्हेसलेलीं प्रवचनकारान कितें केलें ताणें कितें करूंक ना. आमी घरा वेतेलीं परत फुडल्या सुमारान इगोर्जे वचप परत तेंच कोत्तालीं. तो एक दोंगी मनीस तो एक धर्मीक मनीस जर जाणो कितें सारकें तें पूण तें करिना. गरज आमी स्वताक विचारूंक आमी कितें कोत्ता तें म्हाका सांगूंक जाय. तुज्या इश्टांक घडयेक खबर आसची ना बंद दारां फाटल्यान कितें चलता तें पूण देव जाणो. आनी बायबल लूक 12 हातून म्हणटा की तो दीस येतलो जेन्ना सगळे जे दारां फाटल्यान लिपलोले आसा ते उक्तापे जातोले. देव आनी आयतारा सकाळीं झगडोन भासाभास करी आनी इगोर्जे वेताली बोव बोव वेली मारी पूण इश्टा जेन्ना इगोर्जेच्या दारार पावतच देवाक आर्गा मोहिमा देवाक हालेलुया हालेलुया. पयल्या रुवार बॉस आमी वाखाणीचो बलिदान घरांत हाडटा आनी हांव चिंता जो तो चिंता आयज हांव ताका जेवणाक कितें रांदतली म्हूण तें परत चिंतल्यार बरें परत चिंतल्यार बरें. हांवें तें केलें. वय आमी हाडटा हांव सगलें स्वाधीन कोत्ता हांव सगलें स्वाधीन कोत्ता. मोटरान बस आनी घरा पावसर झगड. मागीर हांव उरलोलो दीस पिटी पाटीन सारता कित्याक डे फुटबॉल पळयतालो न्ही म्हाका ताणें पळोवंक नाका आसलें. परत फुडल्या सुमारान घरा वच आनी परत तेंच करप. म्हजो चलप दिसता न्हू हाचें मन आनीक आसा. आमी सारकी जावंक जाय. आमी कितें कोत्तात न्हय आमी कसले दोंग कोत्तात आमी कितें कोत्तात. हांव सोजमोंक नासली म्हज्या काळजान कितें आसा तें देवाक म्हत्वाचें म्हूण. आमी वयर बरयलेल्या उतरान पळोवन तोंडान उच्चारूं येता पूण तुज्या काळजान कितें आसा तुज्या काळजान कितें आसा
बायबल सांगता जेन्ना तू देंगी आल्ताराशी हाडटाय सर तू जाणय तुज्या भावात हाय दुस्मान म्हूण तुजी देंगी सोड तुज्या भावात हाय वस्त तू निटायेर घार उपरांत परत ये आनी देवाक नमस्कार कर. आमच्यान वो सगळो मेल 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 आमच्या काळजान घेवंक देवाक सारको नमस्कार करिनेचो. तुज्या काळजाची परिस्थिती कशी आसा ही काळजाची तपासणी केल्यार कशें जातलें. हांव वर्साक एक पावटी दोतोराशी वेतोच म्हजे सैमीक काळजाची तपासणी कोत्ता. पूण 2 दिसांय हांव कोत्ता दोतोर जेजू कडल्यान. आमेन. दोंगी मातेफ 23:1 तेन्ना लोकांनी आपल्या शिसा कडेन उलोवन जेसून म्हणलें मोइसेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिजे बसल्यात म्हणटच ते तुमकां सांगतात तितलेंय तुमी कोत्तात आनी पाळतात पूण तांच्या कुर्तपा प्रमाणे तुमी चलनात. कित्याक हे हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात. तुमकां कितले जाणांक दोंगाची उपगोन आयल्या. हांव घरा लागीं एक वस्त करिना मागीर हांगा येवंक प्रदर्शन करिना आनी परत घरा वचोन आनी कितें करिना. आतां हांव करी म्हाका दिसता आमी सगळीं थंयच सुरू कोत्ता. देखून देवान आमचो फुडो करचो पडटा आनी तो आमकां थोडो येस दितलो मागीर पळयतलो आमच्यान करूंक जाता जाल्यार आमच्यान जायना जाल्यार उपरांत आनीक थोडे आसून जाता जाल्यार आनीक थोडे. म्हाका दिसना कोणूच आसा म्हूण निर्मण पुरे शकता म्हूण देवान तांकां निर्मिला ते न्हय आनी हे सगळे त्या बरपा सारक्या काळजाक लागून जाता. बरें आसा तुमी सगळीं जिवी आसात न्हय. बरें आतां एक दोंगी आनी कितें कोत्ता. वर्स 4 जोड आनी सोसून असो तसली ओझी ती बांदतात आनी हेरांच्या भुजाचेर घालतात पूण ती उबारूंक आपले बोट लेगून लायनात. मनशाक दाखोवन सगळ्यो आपल्यो कोन्यो कोत्तात. फुडले वर्स म्हणटा जेवणाक पयल्यो सुवातो देवस्थानान पयले वयले जागे. वर्स 7 तितल्या सोला घेवप आनी आपणाक मनशाची गुरू पाचारप हीच तांची आसराच. हांव जाणो घडयेक त्रासान पडटली पूण बरें आसा. आतां चड उशीर जालो म्हाका आदींच जाय त्या लोकां सगळे त्रासान आसा चड करूंक धर्मीक समाजांनी तर ओ बरें. म्हाका हांसोंक येता कोणूय म्हाका म्हजे पाद विचारीत तर आमी तुका कितें म्हणुया बिस्म मानादीक तुजा न्हय जायतेच आसात म्हज्यान चिंतिनेचो. दुसरे कसले आसात दोतोर वय तूं PhD केल्या पूण म्हाका दोतोर म्हूण पाद घेवंक ना. तुजा न्हय तें बरें आसा म्हजे पोरमणे कोणाक जाय जाल्यार तुजा न्हय पूण म्हाका नाका तुजा न्हय. म्हणटोच लोक म्हणटात बरें तुजें पाद कितें. हांव म्हणटा हांव फकत जॉयस फकत हांवूच. आतां तुजा न्हय चड करून केन्ना आमी गरीब देशांनी पावल्यार ते तसल्याक चड म्हत्वपण दितात म्हणटोच तांची संस्कृताय तुवें सजमोंक गरज. आनी तुजा न्हय जे कितें लोक अदीक दादोसपण दिता म्हाका तें चलता पूण हांव म्हणूंक सोदता की ही गरज ना आमी वायट कारणांक उजार करूंक. वायट कारणांक तुजा न्हय हांव जाणो ते प्रमाणे हांवें केन्नाच आयकोंक ना डालीन आपले डालीन शिवाय आनी कितें म्हटलें डॉक्टर डालीन न्ही. आतां तें संवसाराक लौकीक जाला. आमी एकामेकाक डॉक्टर डालीन डॉक्टर जॉयस म्हणपाचें. म्हजे पूत म्हाका फोन करून म्हाका चावयतात देव बरो दीस मानादीक. हांव म्हणटा देव बरो दीस बिसप. इश्ट आमकां सगल्यांक आमचें नांव ऑफिसाच्या दारां आसलेलें जाय. आमकां सगल्यांक जाय. म्हाका हांसोंक येता कोणाक शिरविसेक दवरतोस. ती जाणा जावंक सोदतात ताचें सुरू करच्या आदीं म्हजें पाद कितें आनी जशें तांकां एक मेस मेवता म्हाका मेसार म्हजो नांवाचो तक्तो मेवतलो. तुजा न्हय ह्यो सगल्यो असुरक्षीतपणाच्यो निशाणो आनी एक निशाणी की कितें आमकां सांगोंक जाय आनी हेर सगल्यांक की आमी म्हत्वाची म्हूण. पूण जेन्ना तूं जाणूय क्रिस्ता सवे तूं कोणतें तूं हे सगळें ताचेर सोडून दिताय. तूं हे सगळें ताचेर सोड ताणें काळजी घेवंक. आतां म्हाका दिसना वायट आसा म्हूण जायती एक बरी बसका मेलोंक पूण ती मेलोंक झगडपाची न्हय. आमेन.
पुनी डोंगी डोंगी फारिसे लोक तांकां ही सगली भायली धर्मीक मोनाची अवस्था आसा आनी तरी ती कांय एक करिना लोकांक आदार दिवंक आनी आमकां आनीक त्रास आसतात खरेंच धर्मीक समाजांतले अनभवार्थ्या परस आमचे गेले जमातीक एक धर्मीक जमो भायर तोकटे घेवन उबी आसली हांव भितर येताना जॉयस माया लोकांक इफेनांत धाडटा हांव हांसोंक लागली हांवें चिंतलें चुचुऱ्याचे बाबडे आनी ताचे कडेन ती लोकांक उलोवंक आडायताली बरें दुसऱ्या दिसा म्हाका ती पळोवंक मेळोंक ना पूण हांवें चिंतलें बरें फुडले फावटी ती भायर भुरगीं आसली 8, 10, 12 वर्साची ते तोकटे घेवन जॉयस माया एक देवाची अस्तरी ते सांगता तितलें आयकात आनी म्हज्यान तुमकां सांगूं येता तो जमो तोकटे घेवन आसलो एक धर्मीक जमो ती सायमात नासली अस्तऱ्यो प्रवचनकाराचेर वो कांय वस्तू जेव्हा सत मानता तर आतां ताची मोलाची अवस्था गोरवी आनी वडपणाची आनी एक दोंग्याची जाली आनी म्हज्यान सांगूं येता तुमकां ताची देवाच्या नाका घुंटाय येता देवाक तसले मोनाचे अवस्थेचो दुस्वास आसा म्हाका सांगूंक जाय तुजी धर्मीक शिकोवन एकाच सारकी शिकोवन न्हय आनी न्हय म्हूण म्हजी म्हाका दिसना आमी कोणूच 100% सारके आसात म्हणून आमी आसात थंय आमचे घडटा तितले कोत्ता आनी जर आमकां कसली शक्ती मेळोंक जाय आमी एकामेका थंय सायमत आसूंक जाय आमी सांगाताक वावरूंक जाय आनी सायमत जावपाच्यो वस्तू सोडूंक जाय न्हय असमत जावपाच्यो वस्तू बरें सो तूं चिंता हांव सकाळीं नेटान उलयता म्हूण तुवें हांगा मातयेर 23 आसूंक जाय आसलें जेन्ना जेजू दोंग्यांक सारकोच आसतालो तुमी कितलीं जाणां तयार आसात मातयेर 23 खोटा तुमचे हांव नकलो हें कितें तें पूण म्हाका हें बिलकूल नाका दोंग्यांनी धर्मशास्त्रानो फारिसेवानो असल्यांचो धावो वांटो तुमी देवाक म्हूण फारीक कोत्तात पूण अदीक मोलाचे आसा ते सोडून दितात अदीक मोलाचे कायदे म्हणजे न्यायनीत दया विस्वाशीपण तुम्ही सोडून दितात तो कितें म्हणटा तुज्या जल्म दिसा तुम्ही धावो वांटो दिवशी कित्याक तो धर्म आसा पूण तूं कोणाक आदार दिवपी न्हय तूं ओडून घालपी न्हय तूं एक गरीब मनशाक आदार दिवंक तूं तुजें जेवण एक विधवा वो एक अनाथा लागीं वाटपाचें न्हय ताणें म्हणलें तूं धर्मीक आमच्यान इगोर्जेक वचूं येता आमच्यान आशार जावं येता वडील जावं येता आमच्यान वोटकूं येता आमच्यान मागण्याच्या जोम्यान गायन गावं येता आमच्या लागीं आसा तितल्या दुडवांचो आमच्यान धावो वांटो दिवं येता आनी हें बरें पूण तरी देवाच्या नाकान ताची गुटान येतली जो ते सारका कारणाक लागून जावंक ना आनी जर तुका केन्नाय जाय कालीस तपासूंक आनी जावंक कोण तें हांव तुका सांगता कशें करूंक जाय स्वताक विचार हांव कोणाक आदार दिवंक हांव कितें कोत्ता आनी कोणाचें जिवीत सुदारूंक हांव कितें कोत्ता काय आयज हांवें कोणाच्या तोंडान हांसो घातला हांवें कोणाक तरी उबारला काय हांवें कोणूय एकसुऱ्या मनशाक आदार दिला काय हांवें कोणाचें पुंजिवीत सुदारला काय म्हज्या सांगाता आसात चलत भिये नाकात आयज राती तुमीच परत येवंक जाय असल्यो वस्तू केन्नाय तरी आमी गरजेचो कित्याक करिना जाल्यार सगल्यो मनाच्यो अवस्था येतात आनी आमकां खबर पासून ना त्यो आसात म्हूण कित्याक कोणूच ताचो फुडो करिना देव तुजो इतलो मोग कोत्ता तो मोग कोत्ता कुरपा आसा आनी बऱ्यो वस्तू आसात तुज्या जिविताक एक बरी येवजण दवरला आनी ताका जाय तुका सपन आनी दृश्टी आसोंक ताका जाय येस मेलोंक ताका जाय तुवें वायट मोलाची अवस्था सोडून दिवंक वर्स 24 एक जोलार घालून काडटात आनी आख्खें उंट गिलतात तसले कुड्डे तुमी सोजमल्यात तुमी तुजा न्हय कोण पूण म्हज्या कानांतल्यान विशीं म्हाका बरयतालो म्हाका दिसता तुजी कानांतली चड लांब म्हूण तुजा न्हय तुजी मोनाची अवस्था म्हज्या कानांतल्या परस खुबूच वायट आसा आमेन सरी तुका ह्या रायन स्टोन विशीं प्रश्न आसल्यार तूं जेरूल स्वर्गार दादोसची आसचें ना म्हणजे थंय रस्ते भांगाराचे दारवटे एकाच मांकोचे केल्यात ते सगळ्याक आसात मोत्यां आनी रुबीज आनी एमरल्ड्स म्हणजे तूं जगजोत्ता ताची खबर करता
आमकां तसले सरगार आसा. कोटा कोटा वर्स 25 दोंग्यानो धर्मशास्त्रानो आनी फारिजीवानो तर पात्रां आनी तत्तां भायर असलेले तुमी नितोल कोत्तात आनी भितरल्यान तुमच्याच नागोनेन आनी पोजडेपण भरलेले आसात. अरे कुड्ड्या फारिजेवा, कुड्ड्या फारिजेवा, भायल्यान आसा ते नितोल जाचे खातीर पात्रां आनी तत्तां भितरल्यान आसा ते पयले नितोल कोर. कोटा 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 तुमचे दोंग्यानो धर्मशास्त्रनो तर तुमी चुनो काडलोल्या समाधी सारखे आसात. त्यो भायल्यान मनशाक सोबीत दिसतात पूण भितरल्यान मेल्याच्या हाडांनी आनी सगळ्या जिन्साच्या उलशिकांनी भरल्यात. पोले हांव कितली बरी. निमानो वस तेच परी तुमी भायल्यान लोकांक प्रमाणीक दिसतात खरे पूण भितरल्यान तुमी दोंगेपणान आनी खोटेपणान भरलेले आसात. खोटेपणान जो 4 म्हणटा की देव एक उर्बा आनी जी कोण ताका नमस्कार करतात आनी उर्बेनूच ताका नमस्कार करूंक जाय आनी स्वतान आनी खरेपणान. तो मुनापासून ना की कोणाक आपल्याक नमस्कार करूंक सोदता म्हूण थंय म्हटला तो नमस्कार करप्याक सोदता जी ताका नमस्कार कोत्तेली. तर आयज म्हजो प्रश्न तुमकां, तूं इगोर्जे वचून नमस्कार कोत्ताय वो तूं एक नमस्कार करपी? पोल्यात एक नमस्कार करपी देवाक नमस्कार करता तसले वागणुकेंत जियेता. तुमी म्हजे बरोबर आसात? 12 जाणां आसात. चड खोशी हांव. तुमकां कितल्या जाणांक अंजिराच्या झाडाचो उगडास आसा? हांव वेल घेना थंय पोवंक पूण ही काणी म्हाका दिसता ही चड बरी आनी ह्या अंजिराच्या झाडां जायते चिंतपाक दिला. हांव चड खोशीशें की सजमलें म्हूण कित्याक जेजू ते वाटेन वेतालो आनी बायबल म्हणटा ताका भूक लागली. सगळीं म्हणत जेजूक भूक लागली. आतां तुमी कितलीं जाणां जालो तुमी भुकेल्या संवसारान जियेतात जंय जायतोच भुकेले लोक आसा आनी हांव कुडीचे भुकीची खबर करिना. हांव खबर करता त्या लोकांची. तांकां देवाची गरज, तांकां उसवाट जाय, तांकां सोट जाय, अपेक्षा जाय, तांकां कितें पूण खरें जाय जाचें तांच्यान पात येवंक जाता. तर एक पावटी तूं कामाक वेतोच लोक भुकेलेलो आसा, तूं इस्कॉलाक वेताय लोक भुकेलेलो आसा म्हूण तो जेजू ते वाटेन वेतालो थंय म्हटला तो भुकेलेलो आसलो. ताणें पळय एक अंजिराच्या झाडाक पानां आसात ती पळयली. तो तांच्याशी गेलो ते खावंक मेवता तें पळोवंक आनी थंय फळां नासलीं. तर ताणें ताका शिराप दिलो आनी म्हणलें आतां तुका केन्नाच फळां जावची ना. म्हाका हें सजमोंक ना खरेपणी म्हाका त्या झाडाचे चुचुरे दिसले. हांवें चिंतलें ओ कितलें उणीत, फकत तुका जाय तें ताका नासलें म्हूण. पूण उपरांत हांवें बारीकसाणीचे बायबलींत खाला बरयलें तें वाचलें. थंय म्हणा जेन्ना अंजिराच्या झाडाक पानां फुट्टात हें सजमोंक जाय. जेन्ना अंजिराच्या झाडाक पानां फुट्टात ताच्या पोना खाला फळां आसूंकूच जाय. जेजून पानां देखलीं. तो मोटरान तोकतो जेजूच्या मिडल इगोर्जेंत हाजरी टेप रेकॉर्डर चलात. जेजून पानां देखलीं. तो भुकेलेलो काय फळां हाडूंक गेलो आनी ताका ती दोंगी म्हूण कोंबलें. ते अंजिराचें झाड एक फटकिरें आसलें. ताचे लागीं ना ताचे ते दोंगा कोत्ताले आनी हांव तो क्रिस्ताचेर वाजेल्या जांकां पानां आसात पूण फळां नात. बरें मुन्नो 4:23 म्हणटा तुजी भलायकी सांबाळ ताची सारकी काळजी घे आनी सगळ्याकीन म्हत्वाचें सुरक्षीत दवर कित्याक तांतल्यान व्हांवता जिविताचे मुद्दे. तर म्हजी जबाबदारी म्हजे खाली सुरक्षीत दवरूंक आनी तुजी जबाबदारी तुजे खाली सुरक्षीत दवरूंक आनी कोणाच्यान तें आनी कोणा पासत करिनेचो. आनी जेन्ना तुका सुरक्षा दिवंक कांयना तेन्ना उत्पन्न जाता आत्मीक काळजाची परिस्थिती जी बरी न्हय. पूण बरी खबर ही परवाना ह्या वेळार तुज्या काळजाची आत्मीक परिस्थिती कसली आसल्यार देवाच्या उतरान ती बदलूंक जाता. देवाच्या उतरान आमकां जाय एक कालीज जे देवाशी आसता आनी एक कालीज देवाच्या काळजा सारकें तें. आनी हें आमच्यान खरी येता उतराचो अभ्यास करून सजमोन घेवन ज्यो वस्तू सारक्यो नात आनी देवा लागीं मागोंक तें बदलूंक. तर तूं कित्याक शिकना कशें तुजें कालीज तुजें सुरक्षीत दवरूं येता पळय तें. देवान तुका जबाबदारी दिल्या तो तुका करूंक आदार दितलो पूण तें आपूण करचो ना. तर आमच्या वांगडा राव आनी म्हायती घेयात आनी तुजी ऑर्डर आयजूच दियात. तशें तुज्यान तुजें कालीज सुरक्षीत दवरूंक जाता.
जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्यांक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.